प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची पयली चीट 29 ते 39 पर्यंत 29 to 39. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू सोबार लोकांक बरो करता. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जोआ सांगाती तो सामको सिमावा आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटकारांक आनी देंवचार बसलेल्याक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सा वासाच्या खूब बोलीकारांक ताणें बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले. आपूण कोण तो ते जाणा आसले देखून ताणें तांकां उलोवंक दिवंक ना. जेजू गालिलियांत प्रवचन करता. दुसऱ्या सकाळीं अजून काळोख आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें केलें. सिमावान ताचे सांगाती ताका सोदूंक गेले आनी तो मेळटोच ताणें ताका म्हणलें, सगलो लोक तुका सोदता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेनूय हांवें शिकवण दिवचे खातीर लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचूया, कित्याक ह्याच पासत हांव आयलां. आनी तांच्या देवस्थानांनी उपदेश दीत आनी देंवचारांक भायर घालीत तो आख्खे गालिलियांत भोंवलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू देवस्थान भायर सोडून जाकोबाक आनी जोआंक घेवन तो सिमांव पेद्रू आनी आंद्रेच्या घराक येता आनी थंयसर सिमांव पेद्रूचे सासूमायंक बरो करता. आनी जेन्ना ती बरी जाता खूब लोक त्या गांवांतलो त्या घरा येता आनी जेजू सगल्यांक पेकोणी दिता. खूब लोक देवाचें उतर आयकता आनी तांकां पेकोणी फावो जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खंयच्या जाग्या कडेन वेतालो, आयकात बरे भाशेन, खंयच्या जाग्या कडेन वेतालो तो कशें करतालो आपलें काम. तो पयलो देवाचें उतर परगट करतालो, ती शिकवण दितालो आनी तेज्या उपरांत तो ही मिलाग्री करतालो, पेकोणी करतालो, लोकांक बरें करतालो, सगळें तांचें दुयेंस, सगळी तांची पिडा पयस करतालो. पूण ताचें काम करपाचें तो काम कशें करतालो, पयली शिकवण दिवन पयलें तें प्रवासन करून तेज्या उपरांत ती सजमणी दिवन तेन्नाच की तो देवाचें उतर परगट करून लोकांक पेकोणी आनी तो मिलाग्री करतालो. आनी कितें घडटा त्या दिसा जेन्ना तो देवाचें उतर परगट करता, खूब लोक येता, सगल्यांक पेकोणी वेता, लोक वेतात घरा. पूण जेजू रातीक आपल्या बाबा कडेन मागणें करपाक वेता आनी उठ्ठा सकाळीं. आनी कितें जाता जेन्ना तो सकाळीं उठोन आपलें मागणें करपाक आपल्या बाबा कडेन एका पयस एका शांत जाग्या कडेन वेता, सगलो लोक येता ताचे कडेन, तूं खंय आहाय, आमी तुका सोदता म्हणटा. आनी आयच्या 38 वडीन जेजू कितें म्हणटा तांकां, तो सांगता, दुसऱ्या कडेन हांवें शिकवण दिवचे खातीर लागशिल्ल्या गांवांनी आनी आमी वचुया, कित्याक ह्याच पासत हांव येयलां. भाव भयणीनो, जेजू त्याच जाग्या कडेन आसलो जाल्यार लोक जाणो आसलो आतां तो पेकोणी करता, सगळें बरें करता. पूण जेजूची गरज सगल्यांकूच आसली. जेजू ह्या संवसारान आयलो फकत एका जाग्यार रावपाक आनी एकाच लोकांक दिवपाक शिकवण न्हय. तो सगल्या जागो कडेन वेतालो इस्रायलाच्या परदेशान आनी थंयसर दुसऱ्या गांवांनी तो देवाची शिकवण दिवन लोकांक पेकोणी दिवन तो देवाचें राज परगट करतालो. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमकां कसली शिकवण मेळटा. आमी जेजूचे पाटलागार म्हणटा, आमी खरेंच म्हणटा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. पूण जेजून आमकां सांगलां, वसात आनी आख्ख्या संवसारान म्हजें उतर पुरगट करात. ही बरी खबर देवाची सगळ्या जागा कडेन दियात. आमी हें करता काय?
आमी आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या इग्रोज मातीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फॅमिलीन ही देवाची खबर आमी परगट करता काय. आनी भाव भयणीनो, हे 12 शीस जे जेजूचे आहले, तांकां जेन्ना जेजून हुकूम दिलो की वसात आनी दुसऱ्या गांवांमध्ये देवाचे उतर परगट करा, ते भायर गेले म्हणून आयज हांव आनी तूं देवाचे उतर सजमतात, देवाची बरी खबर आयकल्या, जेजूची बरी खबर आयकल्या. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमकांय गरज ही बरी खबर दुसऱ्यांक सांगपाक. कित्याक जेन्ना आमी बरी खबर दुसऱ्यांक दिता, तांकांय ही जेजूच्या राजान, देवाच्या राजान भितर सरपाक आमी ही येवकार दिता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचे उतर जे आमच्या काळजान आसा हे दुसऱ्यांक सांगता, तेन्ना कितें घडटा, ही बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक पावता आनी तो लोक जेजूचे जैतिवंत जीवन जियेता. आनी जेन्ना ती जियेतात, ती दुसऱ्यांक सांगपाक पावतात. भाव भयणीनो, गरज आमकां ही बरी खबर जी आसा सगळ्यांक सांगपाक. पयली आमच्या जिवितान ही जेजूची खबर, जेजूचें बरें जें केलां ताणें तें आमी जियोवपाक, हें जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज आमचो नियाल जावनी. हीच सोत्राय आमी दवरून जेजूचेर आमी फुडें सरोया, देवाचें राज फुडें परगट करपाक. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव येता. आनी आयतारा दिसा जेन्ना आमी सगळीं एक फॅमिली भाशेन बसता आनी नियाल करता ह्या देवाच्या उतराचेर, हेंच देवाचें उतर आमी फुडें परगट करपाक आमी थाराय घेवया. तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगळ्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.